बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के। बोलो श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के। वेदव्यासा बादरायण गोविंदा। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के। श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के। काशी मठाधिपति के। काशी मठ संस्थान के। पूर्वजन नूटन रबुगा सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता प्रार्थने मूलक पूर्वजन नूटन रबुगा। वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ दक्षिणे का बटमा मनमुखार सुने दक्षिण घेऊ का दक्षिणे का बटमा मुखार सुने दक्षिण घेऊ का।
नित्यानंद पुराणिक, नित्यानंद पुराणिक, गणेश भट्ट, श्रीनाथ भट्ट, श्रीनेश भट्ट, राधा कृष्ण भट्ट, नवनीत शर्मा, गिरीश भट्ट, विष्णुदास भट्ट, धन्य काशी मठ संस्थान वैदिक कर्म करेव का वैदिक कोण असल्यार करेव का विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद योगेश कामत, प्रभुवे श्री सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे कार्यदर्शी योगेश कामत, प्रभुवे इटिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ राघवेंद्र भक्ता आणि कैसलरी वेदिके रेव का राघवेंद्र भक्ता, दिट्ट स्वभुवे विठ्ठल विभुवे योगेश कामत, विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इटिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग गमना विश्वात्म विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपांग गमना विश्वात्म विपांग गमना विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विश्वव्यापक विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने
विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विठ्ठल विभुवे विठ्ठल विठ्ठल विभुवे ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने आ आ विश्वनियामक विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वरूपने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वकारणने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विठ्ठल विभुवे विश्वದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ स्वागत भाषण करता सजे आमगेले सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले पी रघुवीर भंडारकार. प्रथम जावन आराध्य देव प्रथम जावन ग्रामदेव वीरवेट्टोलू तशींच बंटवाळ वेंकटरमणा पायंपोणू तशींच आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहा पायंपोणू तशींच आमगेले काशी मठा यतिवर्यांक समाची सकड आमगेले स्वाम्यांक पायंपोणू वृंदावनस्थ जावन आशिल्ले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याने वृंदावनाक पायंपोणू आटो करून पांय पडटा. तशींच विराजमान जावन आशिल्ले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याक नमस्कार करून दोन्ही स्वागत उत्तर उल्लोचका वांगा येवन राबला. आजी म्हाका एक दोन उत्तर उलया म्हूण म्हाका भारी संतोश जाता. इत म्हळ्यार ह्या 3 वर्स फुडें देखून 2019 देखून आमगेले बसरूर कॅम्पांक तूं स्वाम्याले वसंतोत्सव जाल्लो त्या टायमार पंढरापूर एक यात्रा म्हूण सांगून जालें पुरा रेडी जालें. तेजे भितर कोरोना आयलें. कोरोना येवन आमगेली यात्रा पुरा मात्यार उद्दाक गेलें म्हणगे आमकां पुरा मना एक नमुन्याचें असमाधान जालें. जाल्यार देवान ताज्या भशी चंदायर जावची तशी आमकां ह्या पंथा एक अनुकूल करून दिलेलो आसा.
तशीची 11 तारखे पयरी स्वाम्यान शिलान्यासांनी आमकां जाग आनी वेळ न्हू स्वाम्याक 11 तारखेक शिलान्यास जालो. ताजे नंतर स्वाम्याले 10 तारखेक शिलान्यास जालो. 11 तारखेक आनी 12 तारखेक विठ्ठलाले दर्शन जालें. ताजे नंतर काली महालक्ष्मीले कोल्हापुरा भितर दर्शन जावन भारी विजृंभणेरी भारी संतोषारी एक अद्भुत जावन आशिल्लें एक हें कार्यक्रम चंदायर जाल्लो. आजी सकळच्यानाक एक कसलो आलोचन म्हळ्यार आतां प्रत्येक कडेन फ्लायटार वता जन जाल्यार पंढरापुराक तितलें सौकर्य ना. ट्रेनाची जो एक फ्लायटाची जो सौकर्य ना जाल्यार हांगा आजी 3000 जन येवन हे इतले चंद कार्यक्रम कोरका जाल्यार आमकां तांणी प्रत्येकल्यान सहकार केला. तशीच हे कार्यक्रम स्वाम्यान आमकां चंद करून हें दिल्लेलें आसा. आनी मुखार जाल्यार आमगेलें हें सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिश्ठानाक स्वाम्यान कसले कार्यक्रम आसल्यार दिवका म्हण सांगून हांव हांगा मागूंक येता. आनी कसली चुका मुगी जाल्यार आमी स्वाम्यान क्षम करता. म्हाका हें आनी हे 2 उतर हांव राबयता. प्रथम जावन आमगेले पंढरापुरा देव पांडुरंग विठ्ठला नमस्कार करून संस्थानाचे आराध्य देव व्यासरगोपती नरसिंहाक नमस्कार करून परमपूज्य प्रार्थस्मरणीय आमगेले श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामीले हरिद्वार आश्रय वृंदावनाक नमस्कार करून काशी मठाचे सगळे गुरु परंपरेक नमस्कार करून हांगा विराजमान जावन सुचे काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून आजी प्रास्ताविक जावन स्वामीले अनुज्ञ घेवन 2 उतर उल्लचक तुमगेले एदर राबता. सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान आम्ही स्वामीला विनंती केलेलं आहे. स्वामीला खंयचेय कार्यक्रम असल्यार आम्ही करताच म्हणून ते ट्रस्ट जावन रजिस्ट्रेशन करून आज 6 वर्ष जाता. आम्ही दोन्ही पटी हरिद्वाराक ट्रेन वेलेलो आसा. ते अभूतपूर्व जावन आम्ही केलेलो आसा. पयली डिसेंबरांतू आनी जानेवारींतू 5 क्षेत्राचे तीर्थयात्रे स्वामीले अनुग्रहान आम्ही चंद करून आयोजन केलेलं आसा. ते चंद करून आयोजन करतना ताका आमकां करच्याक एक 5 मिनिट टायम मेळ्ळलो. स्वामीले मंगळूर मोकामा टायमारी 13 टायमारी आमकां कळ्ळें स्वामीले पंढरापुरा क्षेत्र यात्रे आसा म्हणून. आमी कुडले वचून स्वामीलाक विनंती केले हे पंढरापुरा क्षेत्र यात्रे आमी खंडीत करताची चंद करून करताची म्हणून सांगून 28 जानेवारीक 2023 स्वाम्याक विनंती पत्र दिलें. स्वामीले आमगेले वेरी नंबी घेवन आमकां ते कार्यक्रम आमकां अनुग्रह केले. आमगेले ಒಟ್ಟು आशिल्ले दीस ಒಟ್ಟು 40 दीस आमी एक 4-5 पट मीटिंग केले कोडेलांत चंद कोण कोरकाय कार्यक्रम हांगा शिलान्यास जाता म्हळ्यार आमकां एक 15 दीस फुडें कळलें. आमगेले स्वामीले मनांत आशिल्लें आमी काश्मीरांत एक शिलान्यास कोरका म्हणून. बट देवाल मन कशें आसा म्हळ्यार मस्त आमगेले सुदीन तीर्थ स्वाम्याक मनांत आशिल्लें पंढरापुरांत आमगेले एक शाखा मठ जावका म्हणून सांगून ताजे प्रयुक्त 2020 आमी पंढरापुरा क्षेत्राक एक ट्रेन बुक करून जन आपोवन हाडका 1000 जन आपोवन हाडूं एक यात्रा कोरका 9 दिसाचे म्हणून आमी मनांत लिखिल्लें. तेन्ना 2020 ते आमगेले केशवंत तीर्थ स्वामी 350चे पुण्यतिथी टायमार प्रसाद दिला. बट एक 2-3 दिसांनी कोरोना येयल्ले निमित्त आमकां कसले करचे जाय न्ही ते सगळेच प्रोग्राम आमगेले मुखारसून गेले. आमगेले मनांत आशिल्लें आमकां एक प्रसाद मेळ्ळा आंजनेयरला पांय जाता म्हणून. पयर स्वामीन आमकां अनुग्रह केले नंतर सगळी टीम हे टीम एफर्ट आमी काल ट्रस्टीस म्हळ्यार पेन्सिलान आनी पेनान बरोवच मात्र आमगेली टीम सादारण 100 जनांची टीम आसा. वॉलंटियर्स ताजे रजिस्ट्रेशन कावंटराचे आनी तांणी पुरा एक 3-4 मिटींग करून आमगेले मनांत फस्ट आशिल्लें कशें म्हळ्यार 1000 जन देखून 1200 जन हे 7 दिसांत येताचे म्हणून. सुरेख आमी लेखिल्लें कशें म्हणून म्हळ्यार स्वामीला निमगेले आमी 1 दीस एकू करुया म्हणून. स्वाम्यान सांगलें ना पंढरापुरा क्षेत्र 7 दिसाचे सप्तू कोरका म्हणून. आजी हांव कसले सांगता म्हणना
तुम्ही पोरा पडेला सगळे देश आदकून हर एक गाव आदकून सान गांव अशें पुरो व्हड गांव अशें पुरो प्रत्येक भजन मंडळी ಏನು आमकां तांकां तितलें दूर दुखून आयला रे आमकां तांकां दिवचें जाल्यार 1 घंटा भजन मात्र हाचे भाशेन विशेष कसं म्हणणार काशी मठ संस्थानाचे अनुग्रह आशिल्ले निमित्त आमकां सप्त स्वाम्यान पयर सांगला म्हणल्यार 2 सप्त करूं जाल्ले एक हांगा इस्कॉना भितरी स्वाम्याल्या देवालयाक अन्य सप्त आमकां वीर विठ्ठलाल्या रंगमंटपांतूची स्वाम्याल्या काशी मठ संस्थानाचे ते आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त आमकां करूं जाल्ले हे GSP समाजाचे हिस्ट्रीन तूं फर्स्ट टायम जेवचे आमी नॉर्मल जेवण चमकला तर सोणाचे बट स्वाम्यान आमकां एक 15 दीस फुडें सांगिल्लें तुमकां आनी एक व्हड जबाबदारी आसा म्हणून आमकां एक कसं म्हूण कळ्ळी मागीर आमकां कळ्ळें कसं म्हळ्यार देवस्थाना भितर आमकां एक सप्तो भजनाक आमगेले मंडळी कोण कोण आयले की काल आमगेले गिरीश नागेश प्रभू म्हणटा आशिल्लो हांगा येयले सर्व मंडळीक देवस्थाना भितर मुखाल घंट्याचे 1 काल घंटे स्लॉट दिला म्हणून पूरे जनक विठ्ठला लेद्राके भजन करूं अवकाश मेळ्ळें हांगाय भजन करूं अवकाश मेळ्ळें आमगेलें जीवन पुरा धन्य जालें म्हणलें तास आमी इनिशियली केलें कसं म्हळ्यार 1200 1300 जन येताची पीक म्हळ्यार 750 जन आसताची खंयचेय एक दिसा 11 तारखेक 750 जन येवचे बरोच म्हणून प्रायशा युथ ऑफ GSPच्यान प्रचार दिलेले पडटाक आज 300 जन आयले आमगेला 2711 आयचे रजिस्ट्रेशन नंबर इतलो व्हड आमगेले एक कार्यक्रम प्रायशा फर्स्ट टायम जालेलो म्हणलें तो आमी ट्रेनर हाडले जाल्यार 1000 जन हाडूं जाता आशिल्लें चप्पाळ मारना जयकार कालका चप्पाळ मारचे कार्यक्रम न्हय हो जयकार घालचे कार्यक्रम 2711 प्रायशा स्वाम्याल्या देवाला आशीर्वाद निमित्त जाल्लेले म्हळ्यार एक विश्वास कार्यक्रम चंद जावन जाले 8 तारखेक स्वामी 7 तारखेक बॉम्बे मकामातून आयलींची 8 तारखेक प्रारंभ जाला 21 गणहोम तशीच संजय भूवराह हांगा हवन जालें 9 तारखेक विजृंभण जावन आशिल्लें श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा स्वयंवर जाल्लें 10 तारखेक सकाळीं 10 वरेक आमगेले नवे खंयचे जागो काशीमठ संस्थाना शाखा मठा खातीर घेतला की चंद्रभागा न्हंयचे तिरारी आसता स्वाम्यान सांगला पळय रे एक स्नानघट्ट करूं आसा म्हणून हांगा तुमी उदक पळयला रे गलीज उदक आसा ते बारीक चंद जावन जाल्यार क्लीन उदक आसा आमगेले जागा सायडाक आसता बारीक जन आयले का 700-800 जन त्या दिसा कार्यक्रम भागवहिसले आनी कोण कोण भागवहिसला की तांकां पुरा तांगेलें जीवन धन्य इथं म्हळ्यार पायी पंढरापुरा क्षेत्रांत काशीमठ संस्थानाचे शिलान्यास करतना हांव तातूंत भागवहिसला म्हळ्यार देवालय स्वाम्याला आशिर्वाद आमगेलो आसता म्हळ्यार मागीर भावना तशीच 11 तारखेक त्या दिसा संजेरीच्या स्वाम्यान विठ्ठलाल दर्शन घेतलें मात्र न्ही पांडुरंगा विठ्ठलाक वेदव्यासाला चंद जावन आशिल्ले भांगराचे आभरणां समर्पण केलेले आसा 11 तारखेक स्वाम्यान देवाल दर्शन घेतलां पयरी 13 आनी 14 तारखेक दशमस्कंद हवन जालें काली आमी कोल्हापुरा महालक्ष्मीले दर्शन स्वामी चमकलेलींची स्वाम्यान पूजा करून तुमी पुरो पळोवन अशें पुरो पूजा करता 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 देवाला आशिर्वाद कशें मेळ्ळे फूल कशें ते तुका देंवन येयले म्हळ्यार तुमी पळोवन अशें बरोच हांव परत सांगता म्हणना स्वाम्यान काली दुर्गा नमस्कारा पूजा केले आईल वॉलेंटियर्स तांकां पुरा तांकां कुर्तागी आयलांका दादले मनशांक शाळेक पुरा दिल्ले स्वाम्यान मन कसं म्हळ्यार कोणाकय बेजार जावचें ना म्हूण येताना स्वाम्यान सांगलें बायल मनशां कसले दिन रे तांकां कसले दिवका न्हू म्हणून अर्जंट डिसिशन घेवन आयले दुर्गा नमस्कार प्रसाद रुपाक जावन प्रत्येक बायल मनशांक काल कापड वांटेल आसा कोणाक मेळ्ळें की तांकां मागीर प्रसाद रुपाक जावन हे प्रोग्राम जाले नंतर स्वामी दिताची एक कसन कार्यक्रम स्वाम्याल मनांत कोणेय समाजाचें दुःख जावचें ना हर एक समाज व्यक्तीन अंतू भागवहिसू का आज 2711 जनाले मनांत एक भारी संतोष हांव पळयता आसा कितलीं जन आज 3-4 बस करून आयलींची पांय वच्चे आमी स्वाम्यान पांय बारसोन हुबळी मुकाम वच्चे हांव निमगेल तुमी लास्ट मिनीट आयलींची न्ही मरे आमकां म्हळ्यार युथ ऑफ GSPचे ऑनलायन पळोवन आमकां मन रब्बा न्ही ताचे खातीर आमी कुडले बारसोन आयलींची म्हणून कुडले बारसोन वॉक इन म्हणटाचे कुडले बारसोन डिसिशन करना अशी आयले सादारण 750 जन आसा स्वाम्यान आमकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें आयलांक कसलें दुःख जावचें ना तांगेले खाण जेवणाक कसलें तोंदर जावचें ना तांणी राबचे वेवस्थेन कसलें तोंदर जावचें ना सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाच्यान प्रयत्न केला
आमगेले विश कमतीन मुतुवर्जी घेवन आयिल्ल्यांक एकोमोडेशनाक कसलेय तोंदरे जायनाशी कोण 3 तारीख 4 तारीख भितर रजिस्ट्रेशन केला की तांकां राबच्या कसलेय अव्यवस्थेक प्रॉब्लेम जायनाशी ताणें लायकून काम केलेलं आसा. हर एक 100 जन वॉलंटियर्स आसताची तांकां डिपार्टमेंटाक कस वॉलंटियर्सान नांव सांगूंक इश्ट पावना. येता म्हळ्यार नांव सांगताचें केल्यार तांकां केलो जनाला नांव सोडला दुखय जाता. इतले जनांनी तांकां दिल्लें काम चंद करून आज हे कशें म्हळ्यार ब्लिंकिंग ऑफ आयस म्हणटाचे म्हळ्यार दोळ अशें करून सोडचे भितर इतलो व्हड कार्यक्रम जाल्ला. आमकां एक संतोश येता म्हळ्यार स्वाम्यान आमगेले विश्वास दवरून हे कार्यक्रम दिल्ले. चुकी जाल्ला आमगेले सन्न चुकी जाल्ला. कोणाला मना बेजार जावन अशें बरं उलयतना आमगेले नडवळीके निमित्त पर्पसली खंयचें करनी आमी स्वाम्याला आशिर्वाद निमित्त हे कार्यक्रम भारी विजृंभणेर जाल्ला. आमगेले एक अपेक्षा कसं म्हळ्यार आनी मुखार असेल कसले कार्यक्रम असल्यार आमी चंद कोन करताची म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याला निवेदन आसा. खंयचेय कार्यक्रम असल्यार आमगेले ते टीम करेक्ट जावन बिल्डअप केला. ते चेल्ली जावन अशें बरो चल्ले मलगडे बैल मनशे लिडर्स पूरा जन ಒಟ್ಟು करून हे कार्यक्रम केलेले. आज कोण ಅಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ कोण हे कार्यक्रम पळयला तांकां पूरा ಜನಕ್ಕೆ स्वाम्याले देवाला आशिर्वाद परिपूर्ण मेळ्ळा म्हळ्यार एक विश्वास खंडीत मेळटा. आमगेले जीवन धन्य जालें. विठोबाक दर्शन आयिल्ल्यांक प्रत्येक लागे दर्शन भागी मेळ्ळा. मस्त रश जातील निमित्त एका केलो जन 2-3 पेटी वचून पळोवन आयिल्लो आसाचे. स्वाम्यान प्रत्येक लागे विठोबाल मुर्ती दिला आमगेले घरकाडून दवरका. आमगेले जीवन धन्य जालें. जीवन सौभाग्य मेळ्ळें आमकां सर्व जनाला आशे कसं म्हणारे पंढरापुरा येवका वय. आनी प्रथम बारी आमगेले पंढरापुरांतू JSB समाजा तर्फे एक दिंडी कार्यक्रम जाल्लो आसा. 11 तारखेक संजे दिंडीत साधारण एक 1,500-2,000 जन आशिल्लो. भारी विजृंभणेर जाल्लो आसा. संजे एक 6 गंटेक अस्थी गोडो येता परत 2 घेवन प्रायशा एक इतिहासान तोची फर्स्ट टाइम समाजा तर्फेन पंढरापुरांतू दिंडी जाल्ला म्हळ्यार सुवर्णाक्षरार बोर तसले एक विषय. आज प्रास्ताविक जावन हांव उलयलां मस्त उलोवचें इश्ट पावना. आज स्वाम्याला आशिर्वाद आमकां पुरा जन मेळ्ळा. आमगेलें जीवन धन्य जालां. आनी मुखार सोनी आमी आमगेले खातीर मस्त स्वामी हांव सांगिल्लें म्हळ्यार पयर एक फावटी सांगलां. येता म्हळ्यार पयरी सभा कार्यक्रम पयर करतना स्वाम्यान सांगिल्लें सभा कार्यक्रम आमगेले प्लेसार करूया. आमी घेतिल्ले प्लेस इस्कॉन न्ही आमगेले प्लेसार करया म्हणून इन्स्टंट जावन डिसिशन घेवन तेची शिलान्यास जाल्ले कुडले स्वाम्यान आशिर्वाचन केलेलं आसा. आज मस्त जन बायतूल आयिल्ले आसाचे. तशें जावन अपास सभा कार्यक्रम आमी स्वाम्याला विनंती करून आज स्वाम्याला आशिर्वाद आमी घेवन आमगेल्या मनांत एक चांग विशय घेवन आमी आमगेले गांव वचूं आनी कोण आयला की तांगेलें जीवन हे धन्य जालां. कोण हे अनानुकूलता जावन येवचें जायन की तांगेलें जीवन हे पळोवन धन्य जालां म्हणून लेखून आमगेले 2 उत्तर कसले उरलेले चेडून नासल्यार एक क्षमापण दिवका म्हणून सांगून 2 उत्तर बेत. आमगेले मंगळूरा दक्षिणेचे विधानसभा क्षेत्राचे MLA आमगेले वेदव्यास कामत आसा. आमगेले सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान प्रारंभ जातना हो आमगेले खजान जावन आशिल्लो फुल आमगेले ट्रेझरर आतां ट्रेझरर तो तेजे जावन ताणें 2 उत्तर उलोवका म्हणून हांव तेका लागीं पंढरापुराच्या विशेष जाल्ले स्वाम्याल यात्राच्या कार्यक्रम प्रथम जावन देवा विठोबरक एक साष्टांग वंदन करताची. आराध्य देव जावन आशिल्ले व्यास रघुपती देवाक साष्टांग वंदन करताची. वृंदावन वस्त सुदीन तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक साष्टांग वंदन करून ह्या सभा कार्यक्रमारी वेदिकेर विराजमान जावन आशिल्ले काशी मठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वाम्याक साष्टांग वंदन करताची. सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे एक सदस्य जाल्ले ट्रेझरर जावन एक 2 उत्तर उलोवच्याक स्वाम्याला अनुमती घेता. आज पंढरापुरा यात्रा यशस्वी जावन संपूर्ण जाल्लो आसा. स्वाम्याले आशीर्वादारी तांगेले मार्गदर्शनारी प्रति एक कार्यक्रम लेखिल्ले भशेन मस्त विजृंभणेन तो
त्याला आम्ही सर्व जणांना पळयलं सर कार्यक्रमाच्या सर्व कार्यक्रमाच्या विवर जाऊन जगन्नाथ कामात मन पंढरापुरात कसकसा कार्यक्रम चालला कसकसाला विशेष झालेला आहे ह्या एक यात्रांतू स्वाम्यानं विशेष जाऊन मठातर्फे जोडसून घेतला हे सर्व विषय जगन्नाथ कामात मन सांगला त्या पुनरपी उल्लेख करू वचना ज्याला इतलेच की आज 7 तारीखपासून 15 तारीखपर्यंत हे विशेष झालेले एक कार्यक्रम पंढरापूर म्हणताना आमगेल समाजाच्या अंक प्रति एकल्यांक मस्त विशेष झालेला आहे भक्ती असेल तसं आमगेल सगळे समाजांतू नित्य निरंतर भक्ती मुखांतर भजन मुखांतर विठोबाला आम्ही निरंतर भजनांत सेवा करता तज्यावन पंढरापुरांतू एक आमगेल समाजाच्यांनी मुखार सुनंगा आईल तसं तंक एक विशेष जावन तांकां एक अवकाश जावका आमगेल समाजाच्या हांगा पंढरापुरा विठोबाल दर्शना येतना हांगा एक शाखा मठ जावका म्हळ्यार तांगेल्या मनांत तशिल्ले इच्छे पयरी ताजे शिलान्यास कार्यक्रम जावन सर्व समाजांक मुखार सुनू ताका एक अवकाश स्वाम्याले एक विशेष मार्गदर्शनांतू मेळटा आसा त्या मात्र न्ही असल मस्त कार्यक्रम आमकां अवकाश मेळ्ळो आसा आज हांव स्वाम्याला इतलें सांगचें म्हाका सर्व अवकाश नाना रितीन मेळ्ळांतू स्वाम्याले संपूर्ण आशीर्वाद तांणी दवरलेले एक प्रीती तांगेले विशेष जाल्लेले मार्गदर्शनारी आज ही सर्व अवकाश मेळ्ळेलो आसा म्हाका सर्व संदर्भाचेर उडगास आसा हांव राजकीय क्षेत्रांतू वचुका म्हणून उमेद दवरिनू आशिल्लो मनीस न्ही जाल्यार वाल्केश्वरान वृंदावनांतू आमगेले पुरा मेळ्ळेले मित्रान ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ करतना स्वाम्याला विशेष देवाल मनान तू स्वाम्याला वृंदावनात कशें आसा त्या प्रकार आशीर्वाद केलेलो आसा तदनंतर म्हाका नाना रिती जबाबदार जावन आज ह्या स्थानाक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा तातूंत स्वाम्याल सेवा केल्यार नित्य निरंतर जावन मठा सेवा केल्यार खंयचे एक विशयाचेर यशस्वी जावन अवकाश मेळटा म्हणल्यार एक निदर्शन हांव आज तुमगेले मध्यांत आसा ताजे जावन सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे हे एक ट्रेजरर जावन प्रारंभ करून स्वाम्याल मनान तू नाना रितीरी आमगेल समाजा तर्फेन समाजाच्या लोकांक नाना रितीरी कोण कोणाक शिकचे अवकाश कोरून दिवका की तांकां एज्युकेशना खातीर अशें बरो ना आमी काश्मीरांतू विशेष जाल्ले एक ब्राह्मण जावन आशिल्ल्या वेवस्थेंतू थंय काश्मीर पंडितांच्या जावत आसल्या वेवस्थेंतू तांकांय मुख्य वाहिनीक हाडका तांकांय आमगेल मठा तर्फेन पूर्ण रितीन सहकार करता म्हणून काश्मीरान स्वाम्यान कार्यक्रम घालून घेवन त्या कार्यक्रम संपन्न जाल्ले आमी पळयला तशीच नाना कार्यक्रम स्वाम्याले हरिद्वारांत तशें बरो बद्रींत तशें बरो ना विंगड विंगड गांवांतू जावत असले कार्यक्रम आज देश विदेशांत बशिल्ले जन यूथ ऑफ GSP चॅनला मुखांतर पळयता आसात आमी खंय गेल्यार स्वाम्याल की ना खंयचे गांवचे देवस्थानाक कार्यक्रम हो यूथ ऑफ GSP चॅनला मुखांतर वीक्षण करून जन धन्यता भावार आसा तर जावन आज हे कार्यक्रम आनी सांगिल्ल्या प्रकार 3000 जन पशी चड हांगा आज हे एक 7 दिवसांतू 7 तारीख तुकून 15 तारीख आयचे दिवस थंय एनरोलमेंट जाला कितले जन एनरोलमेंट करनाशी आशिल्ले लोक आसात तांणी एनरोलमेंट करना तशी 3000 आमकां एनरोलमेंट केलेलो मात्र मेळ्ळा एनरोलमेंट करनाशी आशिल्ले लोक आसात जाल्यार ह्या भागांत आशिल्ले जनाल तांगेले पुरा जनान हे आमगेले स्वाम्याले कार्यक्रम नाना रितीन तांगेले प्रत्येकल्यान सहकार दिलेलो आसा प्रत्येक गांवच्या जनाल सहकारा निमित्त आज ही स्वाम्याला एक विशेष जाल्ले एक आशीर्वाद निमित्त हे कार्यक्रम इतले यशस्वी जाला की पंढरापुरा एक कार्यक्रमाक 3000 पशी चड जन येवचे म्हळ्यार भारी आश्चर्य कसल्याक म्हळ्यार ट्रेन फॅसिलिटी पंढरापुराक ताजे टू फ्लायटार येवका म्हण जाल्यार 3-4 घंटे फ्लायटार तुकून देंवन हांगा येवका जाल्यार दूर तुकून आमगेले भागात जन मस्त जन हांगा आयल्याची स्वाम्याले आशीर्वाद घेवका स्वाम्याले कृपा कटाक्ष आमकां मेळका मुखारसून आमगेलें जीवन सगळं धन्य जावका आमकां खंयचेय एक कार्यक्रमांतू आमकां स्वाम्याल आशीर्वाद ना अशी आमगेले कार्यक्रम खंयचे यशस्वी जायना ताजेवन आमी जिवितावधींत खंयचेय एक संदर्भाचेर आमी कसनाय तरी एक सना चुकामुकी देवाला केल्यार आमी स्वाम्याल मुखांतर देवाक चूक मागूं येतके जाल्यार स्वाम्याला खंयचेय चुकून पडल्यार आमकां क्षमापण करचें आमकां स्वाम्यान कोरका देवाला चुकल्यार स्वाम्याल मुखांतर आमी खंयचेय संदर्भाचेर सांगचें आसा सुरवेक देवा म्हणचे पशी सुरवे स्वामी देवा म्हणचेची आमगेले समाजाच्यान चड तशें असले एक अवकाश आज
म्हाका मनांत मस्त एक नमुने मुजुगर आहे संतोष होय सगळे या एक कार्यक्रमांतू वेदव्यास कमतीनं ताण जावन कसले कार्यक्रमांतू येवन भागी घेतला जाल्यार खंयचे कार्यक्रम एक पूर्ण प्रमाणारी स्वयंसेवक जावन काम करता जाल्यार म्हाका जायनी जाल्यार सोम्यान मिगेल वेरी मस्त प्रीती मस्त तांकां मिगेल वेरी आमगेर मिगेल वेरी मोगू ते मोगू काली सोम्यान कोल्हापूर देवस्थानान देंवता जाल्यार तांगेले विशेष देवस्थाना भेटी कार्यक्रमाक म्हाका कोल्हापुराक येवका म्हूण म्हाका भटमामान सांगलें जाल्यार म्हाका पावचें जायनी हांव सोम्यान वापस कोल्हापूर देखून हांगा येतना हांगा सोम्याक सोम्याले वाहनाचे लागीं येतना हांव थंय आसतना सोम्यान इतरे कोल्हापुरा येयनी यो म्हूण सांगून म्हाका कोल्हापुर देवाल महालक्ष्मी देवाल प्रसाद म्हाका तन्नी हाडले तक्षण मोगान म्हाका तन्नी प्रसाद रूपान दितना म्हगेलें जीवन कितलें धन्य जालां म्हाका असल एक प्रीती असल एक मोग असल एक आशिर्वाद करतले सोम्याले विशेष जाल्ले एक आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळा म्हणल्यार खुशी म्हाका सर्व समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तींक असले मस्त निदर्शन असले मस्त उदाहरण अशें पुरो तांगेल्या जिवनांत तशें म्हणून हांव इतलें मागचें सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक आनी मुखारी चलता तसले कार्यक्रम सोम्याल खंयचेय कार्यक्रम करचे जाल्यार सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठान आमी पुरा समाजाच्या सर्व जनांक वट्ट करून आमगेले अध्यक्ष नेतृत्वरी खंयचे तरी कार्यक्रम आसतरी आमी सोम्याल सेवा करच्याक सदां आमी सोम्याल्यागी आमी विशेष जेवण मागताची त्या मान्य सोम्याले आशीर्वाद कृपा कटाक्ष सर्व समाजाचेरी आमगेले वयरी आसुका म्हणल्यार जाल्यार विशेष जाल्यार प्रार्थना करताची हांव उरलयलंतू कसले चुकामुक आसतरी सोम्याल्यागी क्षम करता म्हणून हांव मागून घेताची आमी सगळे जनान आनी मुखारी नित्य निरंतर जावन आमकां सेवा करता अवकाश सदुपयोग करून घेवका म्हणून हांव सांगताची म्हगेले 2 उत्तर रबयता धन्यवाद आमगेले पुरोहित एच योगेश भट मामान 2 शुभाशंसन कोरका म्हणून विनंती करता वेंकटेशं दया सिंधुं कुलदेवी महालसां ग्रहदेवं वरदराजं वंदे श्रेयोभिवृद्धये प्रथम आमगेले इष्ट देवालो तशींची संस्थान आराध्य देवांगेलो प्रत्येक जावन घेवन आमगेले संस्थानाचे गुरु परंपरेचे समस्त मुख्य प्राण ऐक्य जलल तसल महाचैतन्याचो तशींच आमकां सगळ्यांक उद्धार करून घेवन देवाल प्रीती संस्थाना सेवा गुरूंगेलो अनुग्रह कशें मेळटा खंयच्या रुपाचेरी आमी सेवा कोरयता म्हणल तसले अवकाश दिवन घेवन आमकां मार्गदर्शन दिलें तसले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राण आलुडगास करून घेवन आज आमकां असल हे एक क्षेत्रांत येवन घेवन आमगेलें जीवन पावन करता तसले अवकाश दिवन घेवन आमगेलें जीवन धन्य करून दिलें तसले आमगेले स्वाम्याले दिव्य चरणारविंदारी साष्टांग वंदन करून घेवन 2 उत्तर स्वाम्यान दिलेले एक अनुज्ञे प्रकार उल्लोचाक प्रयत्न करता आमगेले गौड सारस्वत समाज म्हणून आमकां एक व्हडपण ते मेळ्ळान कशी म्हळ्यार आमी सरस्वतीचे नदी तीरा देखून आमी अशें सारस्वत जावन येवन घेवन आमकां आमगेलो म्हणून इश्ट देव आमगेलो म्हणून कुलदेव आमगेले म्हणून धर्मपीठ आसून घेवन आमी कसलेय चुकल्यार आमकां सांगचे खातीर आमगेले संस्थानांत मठाधीश जावन घेवन आमगेले समाज म्हळ्यार आमगेले चेडू आमणके म्हणून प्रीती केलें तसले आमगेले संस्थान आसूं देखून आमकां हें सक्कड एक स्थान मान कीर्ती गौरव मेळूं कारण आमी कशी स्वाम्या वयर प्रीती दवरता की आमगेले संस्थान आमगेले देव आमगेले स्वाम्या म्हणून तसलें एक निश्ठा आमी कितले चंद करून दवरता की तितले आमगेले जिवनांत चांगन मनेचे कार्य करच्याक देव वाट दाखोवन दिता म्हणल्याक निदर्शन हेंची आमी पळोवच्या पुरोची हांगा पंढरापूर आयलेची विठ्ठलाल दर्शन घेतलें आमकां आमगेले कसले एक लौकीक विचार आमी कितले उलयल्यार आमकां कळनासी आमगेलें मन आमगेले दोळे आमगेले कान असल आमगेले पंचेंद्रिय देवाल हांतू मस्त एक सेवा करच्याक अवकाश मेळता आसता आमगेले हातान आमी मस्त काम करनी जाल्यार हांगा स्वाम्यान दिलें तसले ते सप्ताहाचे एक प्रारंभा दीस देखून आतां पर्यंत चलता आसतना आमगेले कान्नांत देवाले विशेष जावन आशिल्लें एक किर्तना आयकूत तशें जाता आमी खंय वचून राबल्यार आमकां देव दिसताची स्वामी दिसताची देवाले
आराधन करत असल स्वाम्याला एक विशेष जावन आशिल्लें संतोषाचे मुखारविंद पळयतनाची आमकां इतले आनंद देव दिता. हें सक्कड दिवच्या कारण कसं म्हळ्यार आमगेल स्वाम्याले प्रिती आमगेल स्वाम्यांक आमगेल समाजा बरेपणा खातीर देवा लागीं मागील तसलं व्हड भाग्य. तशी देवाल अनुग्रहारी हे एक क्षेत्रांत पंढरापुराचे विठ्ठलाले दर्शन जावन घेवन थंय रंगमंटपांत काल स्वाम्यान सांगलें ताची प्रामुख्यता कसलें म्हणून परमात्माक विशेष जावन घेवन भक्ता वयर प्रिती कय तसल ती ही प्रिती खंयची 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 रुपाचेरी ते कोण ते एक दास आसाची तांकां सकड मस्त कसली एक वेदाचे जेव्हा शास्त्राचे विशय गोतना जाल्यार तांगेल त्या भक्तीक देवान ओलवून घेवन तांगेल मुखांतरान आईल तसल ती भजन कसल आसा त्या वेदाक शास्त्राक संबंध पाविलेची म्हणून सांगतात. तसल ते एक पुरंदरदास आसच्या पुरो कनकदास आसच्या पुरो इन्नितर मस्त सकड दासवरेण्यान कसल सकड कृती केल्या ती कृती आमी समाजी मनांत व्हरून घेवन आमगे जिवनांत अळवडसून घेतली म्हणून जाल्यार आमी आपास मस्त कसले एक विशेष जावन आशिल्लें एक शास्त्र शिकूनच तें कोरका म्हणटा भक्त्या तुष्यती माधवा हा गय परमात्म भक्ती कयची ओलवूत तसल कय नाहम वसामी वैकुंठे योगीनां हृदये रवो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद म्हणून नाहम वसामी वैकुंठे हांव खाली वैकुंठा मात्रच म्हणून तुमी लेख नाकाची योगीनां हृदये रवो मिगेले विशयांत तपस्या करून घेवन म्हाका साक्षात करत तसले कोण ते तपस्वी लोक आसा तांगेल हृदयांत मात्रच म्हण लेख नाकाची रवो म्हण परमात्माले सूर्याले अंतर्गत मात्र मिगेल चिंतन म्हणणय मद्भक्ता यत्र गायंत्री ह्या कलियुगांत मिगेल भक्त खंय मिगेले एक कीर्तन करताची मिगेल स्तुती करताची मिगेले मनःपूर्वक आराधन करताची तत्र तिष्ठामी नारद हांव थंय येवन राबता म्हण परमात्मान सांगेल मात्र न्ही दाखोवन दिलेलं तसल क्षेत्र हें पंढरापूर आमगेल म्हालगड्याले खंयचे खंयचे घरकड आसच्या पुरो देवालयांत आसच्या पुरो वेंकटरमणाले आराधन जावचे पशी फुडें आमकां आशिल्ली आराधना विठ्ठलाली आनी रुक्मिणीली आराधना पांडुरंग विठ्ठलार आराधना मस्त कडन व्हड देवालयां भितर प्रधान देव पांडुरंग विठ्ठल जावन आसता तदनंतर पट्टा देव उत्सवा देव म्हणून येवन आसता आमगेल मंगळूरान जाल्यार मूल देव पांडुरंग तशीच देवाल सक्कड रथोत्सव जावन घेवन रथारी वीर व्यंकटेशान बेसील समयाचेर रथाचे देवाले वीर व्यंकटेशाल जाग्यार येवन बेसचे वीर विठ्ठलान म्हणत आसतना असल हे भक्तीक वलवतल तसल देवाले हे एक क्षेत्रां भितर आमी येवन घेवन आमगेल कशें की मनान आमगेले तोंडान आमगेल दोळ्यान देवाल विशयांत चिंतन करून घेवन आमगेल जीवन पावन करून घेतिल्लें आसा हाक सक्कड कारण आमगेल स्वामी आमगेले स्वाम्याले दया आमगेल वयर केन्नाय सुका हे एक 7 दिसांत मस्त रूपाचेर देवता कार्य जालां खाली एक कीर्तना तशीच देवाल दर्शन मात्र न्ही हांगा मस्त सकड हवन पूजन जालां. आयच्या दिसाक भागवतांत सांगिल्लें तसलें दशमस्कंदा हवन जावन घेवन महापूर्णाहुती स्वाम्यान हस्तस्पर्श करून दिलेलो तसलें मंगल द्रव्य यज्ञांत समर्पण करून घेवन ताजे पूर्णाहुती जावन घेवन ताजे तीर्थप्रोक्षण इत्यादी स्वाम्यान आमकां सगळ्यांक केलेलो आसा. देवा लागीं प्रार्थना करून समाजाक प्रसाद स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो आसा. स्वाम्याले चरणाचेरी आमगेली इतली प्रार्थना ह्या प्रारंभा दिसा देखून आज पर्यंत आमी चल्लल्यांत मस्त सकड आमगेल मनुष्य बुद्धीन चड उणें जावन आसच्या पुरो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थक्षेत्रे विनश्यती म्हणून साजी आमी खंयी क्षेत्रां भितर कसले गोत्तसून गोतनासी केलेलें तसलें पाप कर्म आसल्यार हे क्षेत्रां भितर येवन घेवन देवाल दर्शन तीर्थस्थान इत्यादी केलेले कडेन आमगेलें कसलें पाप आसल्यार द्रवीकरण जावन घेवत गई तशी हे एक क्षेत्राचेर येवत तशी स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केला आनी मुखार सुन जाल्यार असले मस्त सकड यात्रा करोत तसल भाग्य सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठानाक स्वाम्यान अनुग्रह कोरका आमी सकडांत भितर भागी जावं दशावका तनु मन धन समर्पण करून घेवन देवाली धर्माची गुरुपीठेची संस्थानाची सेवा करून घेवन आमगे जीवन पावन जावं तशी स्वाम्यान आमकां अनुग्रह कोरका म्हणून मिगेल 2 उत्तर स्वाम्याल चरणाचेर समर्पण करून घेवन हांगा समाप्ती करता.
प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेल स्वाम्याने स्मरण करून आंगमेल्या सर्वांकय प्रीतीनं आशीर्वाद करतात. द्रविडे उत्पन्ना कर्नाटके वृद्धिं गता महाराष्ट्रे क्वचित क्वचित दृश्यते गुर्जरे तु विनष्टा. भागवत म्हणून आम्ही ऐकत आहोत ते भागवताक एक महात्म्य पद्मपुराण म्हणून ते पद्मपुराणांचलो श्लोक होत यो भागवत महात्म्यात भक्ती खंय जाल्लेली द्रविडे उत्पन्ना भक्ती खंय उत्पन्न जाल्लेली खंय द्रविड देशांतू मला रे तमिळनाडांतू कर्नाटके वृद्धिं गता कर्नाटक देशांतू ती भक्ती वृद्धी जाल्ली. महाराष्ट्रे क्वचित क्वचित दृश्यते स्वल्प स्वल्प थंय 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 दिसता गुर्जरे तू विनष्टा गुजरात मस्त म्हण जाली. संगीन तत्व द्रविड देशांक भक्ती उत्पन्न तिरुवल्लूर म्हणून असं भक्ती प्रस्थान भक्ती प्रस्थान वाड्याने खंय तमिळनाडांत आरंभ जाल्याने कर्नाटक देशांतू मस्त वृद्धी जाली खंय भक्ती प्रस्थान कशी दास साहित्य तवळे क्वचित क्वचित दृश्यते महाराष्ट्रे जल अंगन अभंग सगळं मस्त वृद्धी जाल्याने हे जलरी कर्नाटक देशाचो एक भागू जावन नाशिल्लो. कारण किते हे विजयनगर साम्राज्याचे अधीन आशिल्ले. हांगा देव कोण विठ्ठोळू म्हणता ते कानडाच्या विठ्ठळा. कानडाक विठ्ठोळ असेल गे मग भक्ती एक प्रस्थानाक वाड्डेलो हे भक्ती प्रस्थान इत्याग जाले ना प्रधान एक तत्व पळया आमगेले दक्षिण देशाक देवान कशी राखिला म्लेचाल निमित्त तांगेल दुखून कशी आमकां राखिल्या म्लेचाल दुखून. उत्तर देशांत असं ना म्हूण सांगीन न्हय कित्या प्रधान भक्ती प्रस्थान वाड्डू कारण किते म्लेच मला नैत्याले तांगेल एक बाधा मस्त चढलेल वळेर पळया चढतावत भक्ती प्रस्थान जाल्ल्यान कदाना मला 12 शतमानांत ना जाल्यार 9 शतमानांत दुखून प्रधान जाम उत्तर देशांत आसच्या बरो दक्षिण देशांत आसच्या बरो भारताचे तांगेल दुखून आमकां रक्षण आमगेल सनातन धर्माक एक रक्षण घेई भक्ती प्रस्थान. उत्तर देशांत पळयल्या कळटन तुमकां रामदास म्हूण हांगाय आसा तो न्हय थंय आयकलास तागेल शिष्य मीराबाई तुळसीदास कितें जालें आनी पुरा जाणांनी तातूंत दक्षिणाक आमकां कितलें विजयनगर साम्राज्य ना जाल्यार चालुक्य पाल्लव आनी पुरा आशिल्ले पळया दक्षिणाक तांगेले म्लेचाल आक्रमण उणें शिवाजी इतिया आमगेल काळाक सर्वे भक्ती प्रस्थान वाडून आमगेल सनातन धर्म वाड म्हळ्यार ह्रास वेवनातील म्हणकी जाल्या ना भक्ती प्रस्थानान हांगा पळया
ज्ञानेश्वर कर्नाटक पळया त्यांची सांगिन पुरंदरदासू कनकदासू नरहरी तीर्थ व्यासराय हांग सर्व राखील आमगेल धर्माक आणि पुरा भक्ती द्वारा प्रचार करून सर्वांनी आमगेल त्यांतू भितर प्रीती हाडची तशी आम्ही म्हणता ते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम. देव मात्र नाही देव जलरी का प्रेरणा देवनु राखता आमगेल धर्माक ग्लानी म्हणतील म्हणजे पळयता तांतूल एक भाग खंय भक्ती प्रस्थान पळया कितुल सान मस्त सकलची जाती भक्ती प्रस्थानाक सगळ असं ती जलरी विठ्ठल 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 मला आईच्या भाषेन कन्वर्शन जावनातील म्हणकेच पळयले ना भक्ती प्रस्थानान त्यांत देव केवळ एक जण करता त्यांना सांगता ते हांगा भक्ती वाढलेली ही जलरी विठ्ठल कितूल भक्ती वाढवून घेतल ताणे कशी नांची ताल खंय भक्ती आहे ना नांच्या रे देवा नांच्या संतांच्या नामदेवा लट्टू नांची ताल खंय बा देव तो विठ्ठल भक्ती वृद्धी झालेली देवा काही जाम काय ते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते भक्ती कोण समर्पण करतात त्या जाम का तदुपहर्तम हसनामी काही खाता काही देव खामच्या भक्ती खामच्या जात भक्ती स्वीकार करता तशी भक्ती प्रस्थान वाढलो एक गावांच्या जमी असता ती विठ्ठलान खेळलो नांचिलो जाग्यार विठ्ठल म्हळ्यार रे सर्वांक संतोष जाल्यार आमकां सर्वय कोण इश्ट देव आमकां इश्ट देव वेंकटरमण तो कोण कृष्णाला अवतार यो कोण कृष्णूच वेंकटरमण जालो त्या गई यशोदेक कृष्णा वाडोवन पुरा केले वारडी कोण दिलेले देवकीन वसुदेवानी देवकीन तवळी यशोदेल मन आदयले खंय फान असेल कृष्णा तुका सर्वय कोरून दिले हांवें जाल्यार म्हाका तुगेल वारडीक बळोवची तशी जाय न्ही काय भिव नाका मुखार हांव तुका अनुग्रह करता तीच यशोद बकुळा देवी जानेमची तीच बकुळा देवी देवाक पद्मावती पळोवन प्रीती वाटल खंय पा देवा खंय प्रीती वाटोवचे आमगेला म्हणकी व्याकृत ग्रस्ता रमा प्रणयिने नमः देव आमगेल्या म्हणकीची नाही खंय पा तो एक गृहस्थाश्रमी खंय देव जलरी जाल्यार अव्याकृत आमगेल्या म्हणटी की सात्विक राजस तामस नाही तागेल विंगडच ती पद्मावती मला खंय असूचे ताण दवरल्या खंय ते वक्षस्थलार ती लक्ष्मी वास करचे मागीर त्या भकुला देवीक अनुग्रह करचे तोची वेंकटरमण आमगेल इश्ट देव तोच कृष्ण पळया पुंडलिकाक निमच्या बरोय पुंडलीक कशी आनमा पळोवची ना खंय ते आनमाक इच्छा असेल खंय पा हे काशी नगरी उरकाम गंगा स्नान कोरकाम पुनीत जामकाम कशके कोण तांकां ताण पळोवचें नासीन खंय आनमाक घेवन वता खंय वचून गंगा स्नान थंय पळयत खंय एक ऋषीश्वराला आश्रमांत ती न्हंय ताची अभिमानी आशिल्ल्या की ना की आमकां कळ्ळा जाल्यार अभिमान ताका कळटा ताका दिसता सेवा करतस हाज्या आपशी व्हड पुण्य आतां आनमाल सेवा करचे मागीर तोची तांडून वेल्यान मागीर तेच्या आनम्मा खांद्यार बसून हाडटा तो हे गांव हाडटा तितून प्रितीन सेवा करता कोणाल सेवा करता आनमाल वय एक जाल्यार व्हड आनम्मा कोण आमकां देव कृष्ण
ते कृष्णाला सेवा करचण तेव कृष्ण ताण राबरे कई इष्टी का गान देता शुरवेन रब्बिल जागो कई विष्णु पादाली आता मी मटा जागो गलोलस मते इदुगुन अर्ध किलोमीटर अंगेत्तादी पुराजा नाही तेवत्ताती कई विठ्ठलान दर्शन केलं विठ्ठलान पादुक संगा आमगेल समाजा नारे क्रोमू अंगा लोकल लोकल जनपद अंगैलारी श्राद्ध करचे एक संप्रदाय ते करची मला थेय लागी विष्णुपाद आली देवान शुरवेन रब्बिल जागो खै आज जलरी असं ताका नावा गोपालपुरम आज आमगेल जन आम चमकलांती पुढे काम क्या एलेल वळेर चमकलांती तसले देवाने रब्बून मागीर थंय चमकल खै इष्टी गे वळेर बेस रब्बिल खै रब्बून पूर जल खै देवाक तवळी ती गेले पुरटाक आम्ही दिल्या म्हणकी देवाने हात दिले खै वळया समाचारण सरोजम सांद्र नीलाम जगन निहित पाणीम हात रब्बिल खै पा कृष्ण रब्बिल खै आणि आता मी एक केलो वीर विठ्ठळू खै अंगा कोणी वीर विठ्ठळ म्हणू अंगा निमगा विठ्ठळ म्हणतानी ता काय एक वीर केलो पाप वीर विठ्ठळ मला रीत मला शंकू दवरलो विठ्ठळ तो वीर विठ्ठळ पाप तो भक्तांक गेलो नाचलो देव तो भक्तांक ता काय एक वीर शब्द कळलो आम्ही पुरा जोर के वीर न्हय खई असं आमगेल समाजान सोडून आम्ही ऐकनी विठ्ठल मंदिर म्हणून पळयल्या पुरा कडे आम्ही महाराष्ट्रात पुरा भोमता असं खयीची वीर विठ्ठल मंदिर पळयनी जाल्यार आमगेले आमी ते एक वीर विठ्ठल पुरा वीर विठ्ठल पाणमंगळूराद वीर विठ्ठळू आगा सोमेश्वराद वीर विठ्ठळू मंगळूराद वीर विठ्ठळू कुंबळेन वीर विठ्ठळ हाबा एशी विठ्ठळ ना असे कच आमगेल मठात आम्ही वीर म्हणून घाली पळया विठ्ठळू शंकू धरलो विठ्ठळू तो रब्बिल जागो आमगेल भक्ती एक तान रबच्यानी का भक्ती पळय कृष्ण खंय येता की थंय येता खंय बा गोपिका हीन ते पुरा तशी अंगाय जाल्यार विठ्ठलान रबच्यानी पुंडलिका निमित्त भक्ती वाडली की कितूल खुशी आमची तशी विठ्ठळ आज जाल्यार तो संप्रदाय वारकरी म्हणतात आमगेल दासपंत आम्ही वारकरी संप्रदायाची नाही आमगेल संप्रदाय दासपंत आम्ही वारकरी संप्रदाय आमगेलो ते इद्या संप्रदाय आम भेद आस भारतांत होड एक लक्षण एक धर्माचे एक अंग समज सांगू गेल्यार म्हळ्यार चाल दुखून आमकां रक्षण केलेले या संप्रदाया निमित्त तांणी लेकीन हें बटेला हे वर्गा बटेला जालें हांकां हें केलां जालें आमगे देवळ मार्गा देवस्थान पुरा मार्गाळे कडे आमगेल धर्मूण जालें कित्याक तें देवळान तो मुर्ती जालें आमगेल हृदया भितर आनी एक कोण मुर्ती दवरली आमगेल संप्रदाय आमगेल देशाचे लक्षण आमगेल देश म्हळ्यार आमगेल संस्काराचे लक्षण आमी पुरा दास साहित्य दासपंथाचे विठ्ठल आजल दासपंथ आता विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल विजय विठ्ठल गोपाल विठ्ठल जगन्नाथ विठ्ठल विठ्ठल तसल पंथाचे मी तो विठ्ठळ कसन गेले आमगेले धर्म सांगल्यार हे भारतांत दक्षिण देशात राखिलेले आमगेले धर्माक तसले देवाने रब्बिल गांव भक्ती परंदाचे पळया कस कसो लील केली आता विठ्ठलान कोण ती लील ना हांगा कृष्णान व्यंकटरमणान केले लील विंगड विठ्ठलान केले लील विंगड समज सांगल्यार व्यंकटरमण रामा म्हणकीची लीला विठ्ठळ कृष्णा म्हणकीची तोच तो व्यासू विठ्ठळू रामू आमगेल्या भेद उदा जाल्यार पळया तुमी विठ्ठलान कशी कृष्ण खंय गेल्या की तशीच तोच कृष्ण हांगा पुरा जाणांक
चान चिरडून दुखून प्राय जल्ल्यानी सकलची जादी दुखून ब्राह्मणांक वरक्यान सर्वांकय आकर्षण करून सर्वांकय तांगेल पाप दूर करून अनुग्रह केलो देव ताका प्रीती ते आता भक्ती आस आता तुगेल चरणाचे री प्रीती आस सांगतात ताका एक वस्तू समर्पण केल्यार नाजाल्यार ते आमी एक वार्टिके वता ती नाल्यार एक मुंजी वता ती नाजाल्यार आनी खंयचे एक फंक्शनां वता ती इथे एक दिता ती वस्तू आज सभा आशीर्वाद वे उडुगरे ओडिचूक असो आम्ही तातूंत उरलेले आता हे सब्जेक्ट नाही पळया आमी एक वस्तू प्रीती दिमचे प्रीती द्योतक ते तशी देवाक विठ्ठलाक प्रीती ते नाद ब्रह्मू देवाक प्रीती नाद ब्रह्मा भजन अंगाय दिली मोक्का भजनाचे जांका आजा पुढे 2020 साल कॅम्प करता गीत परवडले या मुखार गेले आता जवळ 8 दिवस भजन मस्त रचना चार मस्त जण नित्य कारण की त्या नित्य 2-3 दिवस जाल्या ती एक यात्रेप जरा मागीर आंगे भजन जाल्ले मागीर तें जाल्लें पुरा ताज्या पशी आनी एक 4 जात्रा आसा ती सुरवे पोटोबा तें विठोबा म्हूण मागीर तातूंत हें पद केल्यान पळय रेकॉर्ड सांगता आसा स्वामी हें म्हणणी केलेली दोरक्यां खातीर म्हूण दिसता पोटोबा म्हगेलो रे विशय सत्य म्हूण दिसता आमकां कळना एकल्यान सांगीन आमगेली स्वामी हें दोरक्यान स्पेशलिस्ट म्हूण दिसता सांगू लायल्यान तत्व भजन सप्ताहाक विशेष जाम काम सप्ताह स्वामी सप्ताह एक को नहीं रे एक को नहीं जाम काम जगन्नाथान निमगे नमगे एक सप्त कोरकार आमी एक को केल्यारी खंयचे तूं टाइम स्लॉट करतो म्हूण सांग आमकां आज ती आमगेल्या समाजात मस्त भजना मंडळी जाल्या ती स्वाम्याल बंदां तशी एकत्र एक रीती आडका आमगेल्या मंडळी भितर आमी खंयचे संप्रदाय आसूचे दास पंथ म्हणून सांगिन आदि गुरु गणनाथ शारदी अनिल व्यास राती आमी तो पुरंदर विठला आमी एक पद्धती आसा आमकां आमी शुरवेक आदि गुरु गणनाथ शारदा अनिल व्यास पाप ते नरसिंहपुत्र नरसिंह नायकान मस्त प्रयत्न केलो आयकनात कोणय वारकरी संप्रदाय कोरका आमगे संप्रदाय आसा आमकां आतां पयर हांगा एक मंडळी येयलेली भजन गायना विठ्ठल 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 खंय कोणकेची ते आयरान एक संप्रदाय आसा संप्रदाय खंय ताका नांव वच तो आमी घेतला भजन म्हणले वरतूय ते देवाल महिमा सांगचें नाल्या पुरा पंत खंयचो असो तांणी मस्त देवाल महिमा सांगचें नाल्यार तागे भजन सांगचें ताका विठ्ठल म्हूण मात्र केल्या पुरो सिनेमो आमकां आमगेल संप्रदाय आसा
तो धोरकाम आम्ही तारतम्य सिद्धांताचे तेंदुकून स्टेप बाय स्टेप जान आम्ही वच्चे जाम काम कोणय करना थोडे जणांनी करले पुढे आम्ही अभंग मात्र म्हणता नी आता सांगून सांगून कन्नड दास साहित्याचे महत्व ते अभंगा सरीना आम्ही खचे तारतम्य करताय नाही तसन महत्वच दास साहित्याक समान कोरकाम आहे नी आम्ही सांगे ना पेर गेलो रे ना करत आहे मस्त काय जमचे ना ऐकून ना आम्ही दोरके ना आमगेन हर्ट असता ही गोसिल हायस्ट गोसिन समाज मगला दोरके याला गुण आहे सती ते मागीर सांगतात आमक लढाई करून तीन गजे करून जमना आमगेल भितरी लढाई कोर काम का मना गेलो ना त्याला आम केक नीद पण ना पा कसर की जाल्ली आता कुर्ल्याल स्वभाव त्यांची आज सांगेन तत्व भजनाचे एक संप्रदाय मस्त भजना मंडळी जाल्ली आती अरे एक असेल 4 जाल्या 5 जाल्या बैल मनशाल जाल्या चरडूवाल जाल्या तुम करतात कहीं दितलो लड़ाई कर का जतली सब तो कर रहे विठलाल गाव न में स्वामी दूर जाता देव करत रे सब तो गेलो आम्ही देवा मकार समाजाक अभिमानान आम्ही सांगता जाल्या नाही ते खयीन जाल्यार रे निमगोचे आता सब तुझे आमकां स्वामी आमगेल चातुर्मास आवडले करता ती मिंगलेले 48 ಗಂಟೆ भितर फुल स्लॉट इतिहा आमगेल देवा मुखार करची मिंगलारीची भाग्य लागतात ओढ प्रीती दवरता ती इतिहा देव आमक राखता निमगेल दिता तशी सप्तो मिमिश भितर पुरा स्लॉट जाले मस्त जना दिमच्या जाय नी केलो ते लिस्ट आडिना पळयले ना रात्री टाइमार मात्र 2-2 घंटेस तू आज ते वेयना आमकां हाडिल्ले तांणी नागेशान ताका मात्र 2-2 घंटो वरल्यान पुराय 1 घंटो इतिहा देवा मुखार भजन कोरका धूर दुखून येईन तेच वेळेर आम्ही एकली सांगीन अरे एक पळ विठ्ठलाल मुखार एक रंगमंडपान तू भजन एक मेळत जाल्यार पळय एक ट्राय कर रे म्हण सुलभ विषय नाही ते व्हड व्हड मंडळीच्या अंकलता एक ऍप्लिकेशन दिवन ते ऍप्लिकेशन तांणी ऍक्सेप्ट करून रिजेक्ट करूयात किती आम्हाला आम्ही कोणय ना वारकरी संप्रदाय मंडळी कितली आसा एक ट्राय करा रे सारखी कोणाकी धोर न्हू आजी आमगेल प्रत्येक भजना मंडळीक ते विठ्ठलान नांचिलेल गावांत आम्ही विश्वास करचे आम्ही श्रद्धा दवरचे ते पुरंदरदासाक मांदून गेलो खांब्या लागी तेगेले ते असं खांबो रुपयान मंदिर भितर रंगमंडप रंगस्थळे वरी नांचुया म्हणून आम्ही सांगता ते पदांत तो जागतो आज देवान नांचिलो गाव अंत भितरी आमगेले मंडळी एक 7 दिवस थंय आमकां एक सप्तू करचे तशी देवान भाग्य दिले होड भाग्य निमगेन मात्र रात्री थंय बंद देवस्थान बंद करताय तुकून दोन सप्तू एक सप्तू नाही 2 सप्तू इत्या 14 घंटे 7 तुकून रात्री 10 घंटे वरक्यान देवाचेरी आमगेल कितली देवान भाग्य दोन सप्तू इत्या देवा प्रीती
मस्त जना मन आताच्या बरोबर आमकां मेळू करू जायनी म्हूण म्हणटली मेजार ना देवान मुखार चला आसल्या खंडीत करू जाता कित्याक तशी मस्त लोक येवन देवाल भजनाची सप्तू केला प्रितीन केला हेच वेळेर आमी लेखनी आमी पयर सांगला 7 दिवस भितरी येवेन जाल्ले कसन ते शिलान्यास नाना प्रकारचे हवन हें तें पुरा जावन हांगा आशिल्ल्यांक आश्चर्य येता ताणी आमगेल्यान सांगता ती कसन म्हणल्यार रे स्वामी आज जेला सांगून जमकला देवस्थाना भटू उतले शिस्तबद्ध जाम आमी सांगेन आमगेले भितर लढाई आस ते करनी जाल्यार न्हीद ना न्हू आमकां शिस्तबद्ध जाम न्हू कार्यक्रम कशी तुम्ही दूर दुखून करता ते भजना मंडळी आमगेले कितली आसा ते जाल्यार कसन भजन करता ते अभिमाना विषय हेम्मे विषय दोरक्यांक इलें सांगू ना सांगिल्यार जाल्लें तेवें सांगता ती क्लियर मागीर पळया कितल शिस्तबद्ध जावन तुम्ही भजन करता ते स्वामी आमकां अभिमान अभंग कशी म्हणटा तुम्ही काय आमगे सांगेन ताका आमगेले भाश कोंकणी मिगीन मराठी सांगले तुका आमी उलयल्यार कळ्ळा हांवें मिगीन कितल म्हणटा ते नाचता ती देवा मुखार आमकां कितलो संतोष आज आमी पळयल्या कितलो कार्यक्रम केला जाल्यार आमगेले जना मुखार तोंडांत इतलो एक संतोश खंयचे कार्यक्रम जाल्ल्या म्हूण आमकां दिसना तितूल संतोष ताबलेक मना वरा देवाल विशय आमी करता जाल्यार आमकां कितलो आत्मा संतोष जाता केलो भजना मंडळी आमकां उल्लोंचे आमच्यान पळयल्या भजन कोरून कितली जनांक ताळ पडला म्हळ्यार ताजे दिसता की संतोष तांणी कितले तृप्तीन देवाल सेवा केल्या प्रितीन देवाल सेवा केल्या वेदव्यासाल की विठ्ठलाली मनस्पूर्वक केल्या देवाज आमकां तेच भक्तीश्च तत्साधनम देवाज आमकां एक गाम सोडतीने प्रत्येकूच जनपद हांगा येवन देवाल सेवा केल्या बोमच्या गेल्या ती ना म्हणून सांगना ती जाल्यार हे सप्ताहा निमित्त पुरा जनांनी विठ्ठल 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 राम राम कृष्ण कृष्ण म्हणचे तशे जाल्या हेंच निरंतर आमगेल्या समाजान आमकां जालें ना हेंच आमकां जालें ना हे मनावरा हे सप्ताहा निमित्त अशें जाल्या आमी गांवांत वचून करता ती मना वरका देवाक भक्ती मात्र तेज खातीर भक्ती प्रस्थान येयलें हे कर्नाटक देशान जाल्यार पळया कर्नाटक ह्यो विठ्ठळ कशी पळया हांगा दुखून ताका व्हेलो खंय व्हेलो विजयनगर साम्राज्यात हंपींत आज आमी हंपी वता ती कितली लोकांक गोत ना आमी नोटा रे आज नोटा रे हंपीचो रोद दिसता असना रोद नोटा रे कसल ते रोद हेच विठ्ठलाक हांगा दुखून पळया की हांगा दुखून व्हरून विजय विठ्ठल आज जाल्यार तुमी चमकल्यार कळटा ना कृष्ण कृष्णदेवरायान सूर केलें खें देवळ मागीर तागेले नंतर तागेले आजे हे विठ्ठलाक हांगा दुखून व्हेलो खंय मिगेल गांवांत व्हरून हांव तुंगभद्रा न्हंयचे तिरार व्हरून दवरता हांगा दुखून व्हड देवस्थान मंदिर आहे सांगेन कर्नाटक देशाचेंची ताच्या विजयनगर साम्राज्याचे अधीन आशिल्ले हांगा दुखून व्हरून ताका थंय प्रतिश्ठ केलें खंय आनी ताका तेरू कोरकाम तेरूय तयार केलो तो तेरू तो आज नोटार पळोवचे तुमी हे विठ्ठलाक केलेलो आज चरित्र आमी विसरला ती कळला ती काल आमी सांगचे कसन की सांगतस स्वामी तशी विठ्ठलाक थंय व्हरून प्रतिश्ठ केली आज जाल्यार तुमी वचात देवा प्रतिश्ठ केलेली पाणी पीठ समेत आसा थंय
थंय प्रतिश्ठ केली खंय कासण्याच्या लाखय ताका दिसन खंय आंगरापचें नाका हांव वता मागीर वापास त्या विठ्ठलाक अंग प्रतिश्ठ केली खंय तेंता कानडाच्या विठ्ठला मनावरा भक्ती प्रस्थानाक दक्षिण देशांत आक पुरासच्या बरो रायांक शिवाजीक जेवा विजयनगर साम्राज्याक व्यासरायांनी आमगेले दास पंक्तांत विशेष मुखार हाडची तशी शिवाजीक रामदास विशेष जावन हाडलें न्हय गांव तो विठ्ठल देव नांचील गांव थंय येवन विशेष देवाल प्रितीन श्रद्धेन आमगेल्या समाजाच्यान सेवा केल्या आतां कोणाय हें करनी तांगेतल्या भजन करचें वचचें कसं रे मस्त बाद निधीनी म्हूण ऐकीन आमी प्रितीन केल्या आतां तेंचेल्यार जनपद हो वेळ जाल्लो म्हूण आमी भजन कोरका म्हूण देवा मुखार ती श्रद्धा ती भक्ती तो विश्वास इत्या देवाचेर केदनायची तशी समाजाक देवान अनुग्रह कोरका हे वेळेर सप्त मात्र न्हय हवन इत्या सर्वेय जाले देवदर्शन जालें प्रत्येक जनपदाक चर्तावत आमी एक एप्लिकेशन घालें न्हय कसं न्हय मला आमकां सेवा करची तशी देवस्थानां दुखून दी आमकां खाल आमी अशी आमगें दर्शन आमी तशी वचचें उणें जाल्यार एक दोन जालें दर्शन आनी एक वर्च नाका वचा तिनी दर्शन 10 पादपुजी आसा खंय त्या कृष्ण हाका विठ्ठलाक 10 पादपुजेन तुय 9 पादपुजी दोरकाली देवाल सेवा सकाळ दुखून संजे वरक्यान कोणा भाग्य दिल्या की देवान ताका दिल्या तशी देवाल शिवळय आमी हाजे वेळेर वेंकटरमणा हाजे वेळेर 15 दिसा अधिक मासान दिल्ले सेवा पुरा जाणां वेंकटरमणाक सेवा करूं दिलेली तिरुपतींत तशीच हांगाय जाल्यार हे मकामा वेळेर विशेष भोग खंय सारकी काकडा आरती खंय अभिषेक खंय मेळचे म्हळ्यार सुलभ न्हय तसर सर्वय सेवा विठ्ठलाल जाल्यार विशेष सेवा हे कोणा पुण्य समाजाक ही काल वचांनी आमकां खुशी आमगेले पेरांक आसूचें ना एक फोन एक 7 हें आसा खंय कितें पादपुजा 10 दिसा इतकी 10 पादपुजी आसा 7 आसा पेंटींग आसा जायवे खंय आमगे मुखारीच काडे आमगे लिमगीत आसा गे रे देवाल सेवा करची केन्ना मेळटा वेसन भाग्य आमकां एक क्षेत्रांत तूं ताजे समाजाक एक पुण्य मेळटा कर रे तसली विशेष सेवा पळया आमगेल्या घरान समाजाच्या घरान देवान काडून घेतल्या देवान दिलें भाग्य ह्या सर्वेय भाग्य कोण दिल्या आमी केदनाय ऋणी जावन रबकायल आमगेले वेदव्यास ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯಾದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಪೋ ಇದ್ಯಾ ಆಮ್ಗೇನ್ ಸಮಾಜ ಕೊನೆ ನಾತಿ ಹಂಗ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಕೊನೆ ಚಿನಾತಿ ಆಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ देवान आमगेल श्रद्धेक ताण प्रेरणा दिम का न्हय कोणगे आसता ती ऑफिसर आमी निमगे आत मात्र दिमचे बुद्धी ताणे तशी विशेष देवाल सेवा तशी पेर खंयची दिंडी कितून लोक पुरा जाण तांणी पळोवन कोण ये म्हूण अशी शिस्तबद्ध जाण दिंडी करता आसा ती भजन करता आसा ती आमी नगर भजन सांगचे रे तांणी दिंडी म्हणचे जालें नगर भजन आमी करना आमी नगर भजन म्हूण सांगल्यार चांग आमगेले शब्द जाता तांणी दिंडी म्हणजे आमी कास कानू आमी ब्राह्मणान कशें सुका कास कानो सुका एक विशेष न्हय बायल मनशान कास कानो सुका आमी आमी नाम चेंज केलें आतां पळया वार्क भजन म्हणून सांगना ती वारकरी दास साहित्य सांगना गौरव असो आमगे संप्रदाय आमी नगर भजन कोचिदी कडेन आसा साऊथ केंद्रांत आसा पेर नगर भजन पुरा केलें हितून संतोष प्रत्येक देवा मुखार हे सगळें पळोवन तांकां संतोष जाला आंगच अशी करता ती तशी तुमी नाना प्रकाराचेर देवाली हवन खंय कल्याण सोव खंय हें पुरा जाल्या देवान प्रितीन तुमगेल्या घरान सेवा काडून घेतल्या व्यासरूप नरसिंहान तशी आमकां कोण इश्ट देव आमी केदनाय आराधन करच्यो
लक्ष्मीपती व्यंकटेश. तशी विठ्ठलान तशी सर्वे गुरु परंपरेन तुम्ही केलेली सेवा प्रितीन स्वीकार करून कसले रुपार असेल दोष असे जाल्यार समाजाक काळूक गेलेलो असे जाल्यार तो काळूक सर्वे दूर करून समाजाक विशेष बरेपण करचे तशी आमगेल्या देशाक आमगेल्या संस्काराक आमगेल्या धर्माक विशेष अभिवृद्धी जमचे तशी देवान अनुग्रह कोरका. विशेष अशीच सेवा करचे भाग्य निरंतर समाजाक दिन अनुग्रह करून देवाल दयेक आमी पात्र जमचे तशी घरांत सुख समाधान आमगेल्या चेडूबाळांन जाल्यारी विशेष हीच पंक्ती मुखार आमगेल्या मालगाड कशी की चोल आयल्या ती विचार जो नयल्या की ती पंक्ती मुखार जाल्यारी देवान वरची तशी अनुग्रह कोरका म्हूण पुन्हा हा देवाल प्रार्थना करून विशेष जावन अनुग्रह कोरका म्हूण देवाल प्रार्थना करता ती तशीच हे वेळेर सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानान तांकां मस्त भाग्य वर्षा हेची संवत्सरान आमी शुरवे प्रारंभ केले न्हय चातुर्मास जावन कसं न्हय हांगा दुखून खंय तुका तिरुपती दुखून पुरा घोवन काशी प्रयाग अयोध्या पुरा जावन कल्पी हरिद्वार वापास वेद ब्रह्माल दुखून प्रारंभ करून नाद ब्रह्माली वसंत मास पुरा सेवा केल्या तांणी प्रितीन श्रद्धेन केल्या. मात्र न्हय कितलकी चरक्यांनी नलचलियो हे वेळेर थंय आसच्या पुरांग आसच्या ते मुकामान प्रितीन श्रद्धा केलेलो आसा. नांव गाणी सांगू इच्छा करना ती प्रितीन श्रद्धेन प्रत्येकल्याने मनस्पूर्वक देवाल सेवा केल्या. आमी चांग रुपार स्वाम्यान मोक्काम जामका आमकां देवाल अनुग्रह प्राप्ती जामका देवान आमकां निरंतर अनुग्रह कोरका. मस्त स्वयंसेवक सेविकान देवाल सेवा केलेली आसा तांकां आयच्या देवान विशेष अनुग्रह करून अशी देवाल सेवा करची तशी भाग्य देवान सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठाना जावो ते स्वयंसेवकांक जावो सेविकांक जावो देवान अनुग्रह कोरका म्हूण देवाल प्रार्थना करून आमी रबयतात. ಮಹಿಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ 50% ಶೇರ್ನ ಹಂಗೆ 5 ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಏನಿದೆ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ हे सगळे कॅम्पा मागची हे सगळे कॅम्पा मागची एक परत येत म्हणाले स्क्रीना मागची काम करताले ಕೆಲವು ಜನ असतात हे सगळे कॅम्पा मागची ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟಿ ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನು ಉಳ್ಳನು ಹಂಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಉಳ್ಳನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಜಾವನು एक जाऊच्या एक कारण करता मूल कारण करता गुरुप्रसाद कामत गाणीगाड ತಂಗೆಲೆಗೆ ಮಳರೆ ತಂಗೆಲೆಗೆ ನಾಮ್ ಕಿತ್ತು ಮಾಡಂತೆ ಸೇವ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಮನಿಸ ಬರೋದು ತಂಗೆಲೆಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನು ಉಳ್ಳೋದು ಗಮನಿಸ ಬರೋದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂಗೆಲೆ ಊರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಜಾವ ಮಳರೆ ಮರಾಠಿ लोग बट पूरा ತಂಗೆಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಬಿದ್ದರ पूरा ಜಾವಕ್ಕೆ पूरा घेऊन गुरुप्रसाद कामत अंगासाठी तांका स्वामीलागी विनंती करता सुकृतेंद्र स्वामी प्रतिष्ठान आम गेलो तो वेळेस सुकृतेंद्र स्वामी प्रतिष्ठानांत बट काम केलेलं ताणे ताका स्वाम्यान आशीर्वाद दिवं का हे ताका म्हणारे मस्त काम केला ताणें मस्त म्हणारे ताका एक्सप्लेनेशन दिवचें जायना तितलें ताणें काम केलां ताका स्वाम्याला आशीर्वाद दिवं का म्हणून हांव विनंती करता गोविंदा जय 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 जय
जय स्वामी जय सुरेश ना 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 असं 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 मुंदर येत असं काय आता दिवस सांगून सोड आम्हाला हस्तस्पर्श करायचं सगळं येत असं जवळ असं असं कुंकुम असं ल्याಕೊಂಡವ ಖಾಲಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಆಲ್ತಾನ ಸ್ವಾಮಿನ ಹೆಂಗಲ ಅಮೃತ ಅಸ್ತಾನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಜಾವನು ಕಪ್ಪಡನಿ ಕುಂಕುಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಕ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರತೆ ವರ್ಲಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಖಾಲಿ ಯೌಚ ಜೈನತ್ತಿಲ್ಲ ಸಜಿ ಆಜ ಇಲ್ಲ ಸಜಿ ಸ್ವಾಮಿನ ತಮಗೆ ಅಮೃತ ಅಸ್ತಾನ ಅಪ್ಪಳ ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿನ ಮುಖಾರ ಸೊಂದು ಚಮಕಲ್ ಅಂತಾರ ಕೋಣ ಕಾಲಿಗೆ ಏನತ್ತಿಲ್ಲ ಸಗಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಕ सगळे आमगेले मेळाविका ಅಂತ विनंती करता काली कोणिक ಏನಿಗಿ तन्नी दैकोर येवन हे घेवन वचू का प्रसाद रूपाक घेवन वचू का म्हणून विनंती करता काल आता स्वाम्यान अमृत असताना आपण दिला ते कप्पड तशीची महालक्ष्मी देवीक पूजे केलेला कुंकुम प्रसाद कोण कालिಗೆ ಏನಿಗಿ तन्नी दैकोर येवन स्वाम्यान मुखार उठान चमकल नंतर तन्नी येवन घेऊ का म्हणून विनंती करता विठ्ठल 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 वेदव्यास गुरु महाराज वेदव्यास बादरायण गोविंदा श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के काशी मठाधिपति के काशी मठ संस्थान के मलगड जेवण आशिल्ले बायल मनशान दोग जणांना वेदिके रेवका मलगड आशिल्ले दोग जण बायल मनशान भटममाल बायल जो कोणी असल्यार तांणी वेदिके रेवका चंद्रकांत भटममाल बायल सांगा भटममाल बायल कोणी दोग जण असल्यार तांणी वेदिके रेवका पुंडरीकाक्ष निर्दोष
पुंडलिकाक्ष निर्दोषा पांडव प्रिया परेशा भीमा तीर निवासा भीमा तीर निवासा भीमा तीर निवासा तुलनातीत सृष्टीशा तुलनातीत सृष्टीशा विठ्ठल 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 तुलनातीत सृष्टीशा कटिಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ತುಲನಾತೀತ ಸೃಷ್ಟಿಶ ತುಲನಾತೀತ ಸೃಷ್ಟಿಶ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ತುಳಸಿಹಾರ ವಿಭೂಷ ತುಳಸಿಹಾರ ವಿಭೂಷ ತುಳಸಿಹಾರ ವಿಭೂಷ ಕಳೆವನು सकल दोषा भीमा तीर निवासा भीमा तीर निवासा भीमा तीर निवासा चिन्मयमूर्ति पद्मेशा चिन्मयमूर्ति पद्मेशा विठ्ठल 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 चिन्मयमूर्ति पद्मेशा चिन्मयमूर्ति पद्मेशा सहस्रभानु प्रकाशा सहस्रभानु प्रकाशा घन्न महिमा सर्वेशा घन्न महिमा सर्वेशा घन्न महिमा सर्वेशा श्रीहरि विठ्ठल दीशा भीमा तीर निवासा भीमा तीर निवासा भामे रुक्मिणीशा भामे रुक्मिणीशा भीमा तीर निवासा भीमा तीर